हांव विलास देसाय BJPचो कार्यकर्तो आनी हांव कालेगांवचो. आतांच आमच्या मंडळ अध्यक्षान आनी बूथ अध्यक्षान म्हणलें की फाटल्या टर्मा भितर कांय डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघाक जालो ना. कारण 10 वर्सां जवळ जवळ विनय तेंडुलकरान ह्या आमच्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा आनी त्याच वेळार ताणें खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. कारण तेन्ना पयशा अभावी थोडी कामां इनकम्प्लीट उरलीं. कारण तेन्ना गोंयची बजेटच जवळ जवळ 10 ते 12,000 कोटीक जातालें आनी हेच वर्साची बजेटच आसा जवळ जवळ 25,000 कोटी. म्हणजे ऑलमोस्ट डबल पयशे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एलोकेट करतात. आनी मनोहरभाई ह्या मतदारसंघाचो मेंटर म्हणून वावरले ह्या नात्यान त्याचो मतदारसंघाक पुरेपूर तेंको आसात आनी तो प्रत्येक गोश्ट हाताळून पळयता. बाबा आपल्या ह्या मतदारसंघाचेर ताची नजर आसा. आतां ह्या डेव्हलपमेंटांत म्हणलां की बाबा डेव्हलपमेंट हांगा जालो. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की खंयची मतदारसंघाक डेव्हलपमेंट जालो ना. सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जो मतदारसंघाक जो डेव्हलपमेंट जालो तेज्यानय कमी खंयच्या मतदारसंघाक जाला. जेन्ना सेंट्रलाक BJP गव्हर्मेंट आसा, गोंयाकय BJP गव्हर्मेंट आनी आमदारय BJPचो, पूण BJP आमदार ह्या नात्यान तो आमदारकी सांबाळपाक टोटली इनएफिशियंट जालो. कारण हांव कालेंचेंच एग्जाम्पल घेतां. आमी कितलीं वर्सांक ओव्हरब्रिजा लागून झगडटात. आज पसून आमचो ओव्हरब्रीज जालो ना. आमची रेल्वे स्टेशन जें आसा तें फॉरेस्टांक आसा आनी आमदार गणेश गांवकार हो रेल्वे बोर्डाचो मेंबर आसा. तें सुद्दां ताका रेल्वे स्टेशन सुद्दां काडपाक शक्य जालें ना त्या फॉरेस्टाचें. मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ती प्रायवेट कॉलेज, ती गव्हर्मेंट कॉलेज न्ही. जेन्ना तूं प्रायवेट कॉलेज जेन्ना घालता तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वता डेवलप करपा जाता. एक्चुअली तो BBA कोर्स तो 30,000 घेता. विलासान सांगलें तें सगळें बरोबर आसा. 8,000 आमकां मेळटा. पूण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां ते जवळ जवळ ते कॉलेजीक 4 वर्सां जालीं. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा तातूंत. आज आमची एक शाळा सुद्दां आतां गणपत बाबान म्हणलां धारबांदोड्या हायटॅक शाळा सगळ्यो गव्हर्मेंटान सामक्यो 5 स्टार हॉटेला भशेन सगळी डेव्हलपमेंट केल्या शाळा. नेतुर्ली वचात, नेतुर्ली सामकी हायटॅक शाळा. पूण आज ते कॉलेजीची परिस्थिती कितें. गव्हर्मेंट कांय करूं शकना तातूंत. कारण ती प्रायवेट कॉलेज. तातूंत जर ताणें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तेच पद्दतीन डेवलप केलें आज भुरग्यांक सगळ्यांक मेळटासलें. आनी गव्हर्मेंटान समज जर तो BBA कॉलेज समज जर तो कोर्स केलो जाल्यार 300 ते 600 ते 800 रुपया भितर आमी तो ग्रॅज्युएट जावपाक शकता. आज तो 8,000 घेता घेवं कांय प्रॉब्लेम ना. आनी आमची एक सिन्सियर रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक ती गव्हर्मेंटान कॉलेज हातांत घेवची आनी ती चलोवपाची. कारण आमकां एटलिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी बरें मेळटलें. कारण हो काय केन्नाच करपाक शकपाचो ना. प्रायवेट करून तातूंत डेव्हलपमेंट कांय करपाक शकपाचो ना. जवळ जवळ ताणें 8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागल्या. 8 लाख. खंयचेय कॉलेजीक जवळ जवळ 25 ते 3,000 स्क्वेअर मिटर 30,000 पुरो जातात. पूण ताणें 8 लाख मागल्या. 8 लाख कित्याक म्हणून खबर ना. तातूंत भितर जे टॅनंट आसात तेंच्यांनी जवळ जवळ कवाती रोयल्यात, माड रोयल्यात. तांचेर सगळे आरोप म्हणजे तांकां धमकी वतात. कलेक्टरा कडल्यान धमकी वतात, PI कडल्यान धमकी वतात तुमी सोडा म्हणून. अशें करून थंय तशें हें जायना अशें आसा. सो आमचो एक सिन्सियर पार्टी कडेन रिक्वेस्ट आमकां ह्या वेळार मतदारसंघाक 9 चेरो जाय. आसा तो टोटली इनएफिशियंट आसा. Mining, I just want to start with that. Mining तुमचो is obviously backbone of the state as well as तुमच्या मतदारसंघान मेजर पोर्शन मायनिंगाचो आसा. तुम्ही म्हटलें कॉरिडोर एक येवपाचो आसलो तो आयलो ना. ताच्या नंतर तुम्ही बेसिक्स जे बाकीचे गजाली आसल्यो काही कारणा खातीर मायनिंग बंद जालें तें आतां पीपल आर सफरींग. ताणें म्हटलें की कितकीं वर्सां म्हणून आमी मायनिंगाचेर डिपेंडंट रावतले. कित्या खातीर आमी एक वेगळो एवेन्यू क्रिएट करूं शकना असो एक विशय मांडलो. म्हाका हेजेर मातशें तुमी एलॉबरेट करचें. आनी वेगळो जर एवेन्यू आसता जाल्यार कितें. तुमी म्हटलें तांबडी सुर्ला कोणें तरी म्हटलें रस्तो बरो जाला थंयसर आसा. वाय कांट बी हॅव अ टुरिजम रिलेटेड. म्हणजे अशी गोश्ट की ती नात थंयसर आमी क्रिएट करची किंवा आनी कसलो ऑपॉर्च्युनिटी. हांव म्हणटा बाकीच्या खातीर न्ही, तुमच्याच जे भुरगे आसा पळय थंयसर, तुमचेच जे लोक आसा थंय तांकांच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. सावर्डे जो मतदारसंघ आसा तो एक्चुअली टुरिजमाक रिलेटेड आसा. देर आर लॉट ऑफ चान्सीस टू डेवलप टुरिजम. आमी मायनिंगाचेरच डिपेंड आसा अशें म्हणून ना. ताका आमी एग्रीकल्चराक नंबर 1 आसात, इवन ट्युरिजमाक आसात. आनी आमच्या दैव सोयेगान आमदार हे जाले ताणें एक इंडस्ट्रियल इस्टेट समज आमी एक बरी व्हडली हाडली जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व जाता. आतां फक्त पेपरार केलां की इंडस्ट्रियल जाली धारबांदोड्या जाली करून 5 वर्सां जालीं. आतां 5 वर्सां गेलीं. आज बसून थंय इंडस्ट्री जाली ना. आज बसून इंडस्ट्री जाली ना. आमचो कलीग विलास देसायान जें म्हणलें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो प्रश्न ताणें घेतलो. इंडस्ट्रियल इस्टेटीची पयली एक फॅक्टरी आतां धारबांदोड्या हांगासर येता आनी जी सातपाली इंडस्ट्रियल इस्टेट जावपाची आसली काही विघ्न संतोशी लोक थंय उबे जाले. ताका लागून सातपालीची उरल्या. पूण आतां बाकीचे सोपस्कार पूर्ण जाले नंतर एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा
तो पूर्ण जातले नंतर तीय मार्गाक लागतली. म्हणजे आतां सद्याची जी फॅक्टरी येता धारबांदोडे हांगासर तातूंत 400 लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. आनी ट्युरिजमाचेर उलयतले जाल्यार आमचे ती माझे म्हणणे की आणि कसलो तरी एव्हेन्यू Exactly. आणि टुरिझम इज वन ऑफ द ट्युरिजम म्हणजे गोंयचे सेकंड लार्जस्ट इंडस्ट्री फॉर अर्निंग्स. तातूंत भितर जर सावड्डे मतदारसंघ म्हणून गृहीत धरतले आमच्या हातूंत हांवें हे केल्लो उल्लेख केल्लो तांबडी सुर्लाचो. आनी दुसरो उल्लेख हांव मुद्दामून करता जे प्रेक्षणीय स्थळ आमचे दुधसागर आसा हांगासर आमी सद्या तरी पयलीं 98 जीपी चलताल्यो त्यो बी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आमचे माजी आमदार आनी वनमंत्री विनयभाई तेंडुलकर हांच्यांनी त्यो नंबर दिवन त्यो जीपी 98 जीपी त्या वेळार चालू केल्ल्यो. ताजे नंतर सरकार बदलले आमदार जाले लोक पूण कोण हातूंत भितर कांय डेव्हलपमेंट करूं शकले ना. परत ते भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हांगा येवचें पडलें आनी आयज थंय 431 जीपी चलतात. म्हळ्यार एडिशनल आनी कितले लोकांक थंय आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून दिलो. दुसरी गोश्ट ह्या वाठारांतले साधन सुविधांचेर जर भर घालपाक गेले न्ही जाल्यार पयलींचें कशें आसलें आनी आतां कशें आसा हातूंत भितरूय आमी फरक खुबसो केल्लो आसा. एकच मिनीट घेता जास्त. ती वायल्ड लायफ मॅनेजमेंट बोर्ड जो आसा थंय कितेंय गोश्टी करतले जाल्यार ताजें सेंट्रलायज परमिशन जाय पडटा. ताका लागून थोड्योश्यो गोश्टी उरल्या त्यो जावपाक जाय. ओके, तुवें एक बरो प्रश्न काडलो इज मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तुमी सगळे बोस्ट करता की येस टुरिजम इज देर, एग्रीकल्चरूय इज देर, बट तुमकां ते वायबल जर करतले किंवा सेल करतले जाल्यार तुमकां इतके पयस येवचे पडटा. ट्रॅव्हलिंग आसा, देर इज नो मार्केट. हो तुवें दुसरो विशय काडलो ताचेर. हाऊ डू वी गो अबावट देन? कित्याक दीस आर द बेसीक रिक्वायरमेंट्स दॅट आर. हें म्हाका दिसता खूब पयलीं जावपाक जाय आसलें. हें तुजो विशय आसलो. यू कॅन एलॉबरेट अ लिटल. एक्चुअली पळय आमचो कॉन्स्टिट्युन्सीन अरावंड 25 किलोमिटर जाता. एक सायडीन खंयचे आमचे दुधसागर धरले, तांबडे सुर्ला ते कापशां. येदो व्हडलो आमची एरिया आसा मान्य करता. पूण इतली वर्सां मार्केट आयलें ना. कित्याक आतां जर कुळेच्यान एक मनीस भायर सरतलो जाल्यार ताका कितेंय हांगा मार्केटां हाडून विकतलो 500 रुपया पेट्रोलाक जाय पडटा. सो तो तुमी खंय तरी मार्केट मिडल ऑफ द आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी मिडल ऑफ द मार्केट हाडचें. हे करपाक जाय आशिल्लें केन्ना कितें हाजेर विचार केलो ना कोणी. मागीर डेव्हलपमेंट जालो कितें जालो. हांव आतां येदो सुद्दां म्हटल्यार पेपरार जाला. कित्याक आतां गणपतान म्हटलां कितें टुरिजमाक स्कोप आसा. आमी 81 गाडी आशिल्ल्यो त्यो 430 केल्यो. तुमी तो टुरिजम कितले म्हयने चलयता? हार्डली नोव्हेंबरान कितें चालू करता आनी मेयान बंद करता. तो म्हणटा वायल्ड लायफाचें परमिशन जाय, बोर्डाचें हें जाय. रेल्वे वता भितरल्यान ताका परमिशन तुमी रोखडेंच मेळटा. ताजें आतां ब्रॉडगेज करपाक परमिशन हाडटा सेंट्रला साकून. जाल्यार हाका कितें हाडलें ना? कित्याक तो आमचो मेन कोणा आशिल्लो. जेन्ना मायनींग बंद जालें सो सेकंड ऑप्शन म्हणून तुमी तो मागून हाडपाक जालो. जेजे करून आमच्या लोकांक भरपूरशा लोकांक काम मेळटालें. तुमी केलें ना. 3 म्हयने तुमी 4 म्हयने तो चलयता आनी पावसान बाकीचे एक्टिविटी बाबा बोर्डाची मेळना म्हणून बंद दवरता. इवन आतां 1 मिनीट घेता तांबडे सुर्ला सारको आसा तो कित्याक डेव्हलप करना तुमी? रोड घातलो आतां तेणी म्हटल्यार रोड घातलो जालें. बाकी डेव्हलपमेंट येवपाक टुरिजम म्हणजे नॉट इजी. हेजे पयलीं म्हाका दिसता 13 कितें तरी पॅकेज आयिल्ली धारबांदोड्या आमच्या तालुक्याक मायनींग बंद जालें तेन्ना 5 crore खंय तरी उलयताले. गव्हर्मेंट सांगताले, सीएम सांगतालो त्या टायमाचो. पूण ती पॅकेज आज पर्यंत पावली ना. ती पावल्ली जाल्यार आमकां नेक्स्ट टू मायनींग कितें तरी मेळटा आशिल्लें. जें 5 वर्सां दिलें ना. फुडें दितले काय दिवपाना तो खबर ना. पूण 5 वर्सां आमची अक्षरशः आमच्या युथाची वेस्ट केल्ली आसा. इफ यू कॅन रिस्पॉन्ड. आतां आमी अशें म्हणटा पळय मार्केट प्रॉब्लम करता. आमी आतां एग्रीकल्चर सायड पळोवपाक गेल्यार आमच्या काल्यान व्हडली 2 पॉली हावजीस आसा. ते पॉली हावज आहा पळय न्हू तेंचे सुद्दां मार्केट आमी व्हरून करता न्हू. तुका कित्याक सांग पळय आमकां खबर आसा. पूण आयज जे पळय आमकां रस्ते जावन इजी मेळ्ळ्या ताका लागून आमकां खुबश्यो गोश्टी इजी जाल्या. नाल्यार पयलीं ते पेट्रोलाकूच पयशे वयताले, सगळे वयताले. मार्केट करपाक इजी जालें. आमी सावड्ड्या मडगांव व्हरून आमचें आतां पळय जरबेरा हें आसा प्लांटेशन आसा तितूरूय आमी डेव्हलप केल्लें आसा. मागीर दुसरे 2-3 व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले आसा. व्हडलेशे प्रॉब्लम जायना. पूण फक्त कितें आतां मार्केट म्हणजे ताका सावड्डे एक मार्केट करपाचो जाल्यार तो एक दुसरो प्रश्न आसा. आनी एक प्रश्न येयलो आमच्या रेल्वेक लागून. रेल्वेचें कांयच केलें ना. म्हाज्या कलिग्सान काडलें पूण ताका सांगपाक सोदता हांव आमच्या रेल्वे स्टेशनाचें गेल्या म्हयन्यान टेंडर जाला. कळ्ळें तुका? तो एक लेंथी प्रोसेस आसता. तो प्रोसेस कितें रोखडो जायना. पयर सुद्दां हांगा पळय रेल्वे मिनिस्टर येयलो तेन्ना तेणी आमच्या ओव्हरब्रिजाचें घातलां. ती सायट इन्स्पेक्शन करून फायनलायज जाल्या आनी आमचे MP आसा MPन स्पेशली हें करून तें करपाक लायलां. ओव्हरब्रिजाचो तुमचोय मुद्दो आसलो. रेल्वे ओव्हरब्रीज जो म्हणटा आज 5 वर्सां जालीं. आमी जवळ जवळ 20 वर्सां ताका स्ट्रगल करतात.
आमकां खूब आशा आसली ह्या आमदारा कडल्यान, कारण सेंट्रलाक BJP गव्हर्मेंट, गोंयाक BJP गव्हर्मेंट, आमी स्वता नरेंद्र सावयकरा कडेन रिप्रेझेंटेशन दिलें, सगळें केलें. आतां 5 वर्सां जालीं, 3 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. मुखार कितें जायत म्हणून कोणाच्यान सांगूं जाता? हें सगळें आमी पेपराचेर पळयलां. हो टेंडर जालो, थंय सांगलां, हाका सांगलां, आजून कृती कांय जाली ना. कारण तो पोजिशनाचेर आसलो, रेल्वे बोर्डाचो मेंबर आसलो, ताका शक्य आसलें तें रेल्वे स्टेशन तरी काडपाक, ताका शक्य आसलें. आनी गव्हर्मेंटाक जेन्ना 50% जो खर्च आसा तो गव्हर्मेंटान, स्टेट गव्हर्मेंटान बेर करपाक जाय आनी 50% सेंट्रल गव्हर्मेंटान करपाक जाय. तो स्टेट गव्हर्मेंटाचो 50% जो खर्च आसा तो ताका कसो इन्फ्लुएन्स करून तें करपाक जाय आसलें, पूण तें जालें ना. तेंच्यांनी कित्याक पेंडींग दवरलें? कित्याक आतां डबल लायनींग जाल्लें आसलें. डबल लायनिंगाचें काल इनॉग्रेशन जालें आनी ह्यो सगळ्यो स्टेप्स घेतल्या की तांकां परत परत तें हें करपाचें नासलें. डबल लायनींग लागून आतां सगळें ऑब्स्ट्रक्शन जातलें, ताका लागून तें पेंडींग दवरलेलें. आनी ताका लागून आतां रेल्वे स्टेशनाचो इस्टिमेट जाला आनी येता त्या टायमान आमचे ओव्हरब्रिजाचो बी इस्टिमेट जातलो, कित्याक हे MP कडल्यान सुद्दां एश्युरन्स मेळ्ळें आमकां पळय. हांवें म्हणिल्लें कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम करतलो आनी हाजेर उलयतलो म्हणून. पूण सद्याक हांगा कितें जालां की दोनी सायडीन जर तर आयकुपाक मेळ्ळें BJP हो लिडर किंवा तो लिडर, पण म्हजें तर म्हणणें आसा की लिडरशीप हॅज बेडली फेल्ड टुवर्ड्स सावर्डे. जर तर पळयत जाल्यार लिडरशीप हॅज बेडली फेल्ड. प्रश्न असो आसा की आतां हे म्हणटा रस्ते, खळयो, खंय तरी इंडिविज्युअल वार्डाचे उलयता, रेल्वेचे उलयता, बट एक व्हडलें विजन, जो मॅनिफेस्टो जो पार्टी तयार करता तो कंप्लीट जाला काय ना. आतां जर तर इवन मनोहर पर्रीकर तेन्ना जे CM आशिल्ले तांणी सांगिल्लें की बायपास रोड जातलो. हो बायपास रोड जालो ना. सावर्डे म्हणल्यार सगळेंच मायनींग डिपेंडंट अशें न्ही, पूण वी हॅव टू केटर अँड सॅटिस्फाय बोथ द सेक्शन्स. एक मायनींग डिपेंडंट म्हणून एक सेक्शन आसता आनी एक नॉन मायनींग डिपेंडंट आसात. आतां रस्ते जाल्या म्हणटा, हांगच्यान तांबड्या सुर्ला रस्ते जाल्या म्हणटा, टुरिजमाक दुधसागराक रस्ते जाले म्हणटा, बट ते रस्त्यार वचपाची परिस्थिती आसा काय कितें? रस्त्याक खळयो आसा म्हणना हांव, बट रस्त्यार वचपाक रिस्की आसा आनी मनीस वता तो तांबडो जावन येता. सो पोल्युशन इज नॉट अंडर कंट्रोल. बायपास जो करता म्हणिल्लो, एश्युअर्ड केल्लो, तो करूं ना. सेकंडली आज जे मायनींग जाता तें सस्टेनेबल जावपाक जाय आशिल्लें. खंय तरी मायनींग लोक लिडराक सोदतात पूण मेळूना. हे मायनींग लॉबी आनी मायनींग जे ओनर्स आसात तांचे लिडर्स जावन पडल्यात. नो, आय वॉन्ट टू कंप्लीट ऑन दीस, बिकॉज वॉट हॅज हॅपन, आतां आमचे लोक जे आसात ते रेट मागतात. ट्रक ओनर्स आसात ते रेट मागतात. हांव कितें म्हणटा, कमी ट्रीप येवं, चड रेट, बरी रेट दियात तांकां. पण आमचे लिडर्स जे आसात ते आज फक्त कॉन्ट्रॅक्ट करपाक धांवतात. Contractors, why not abolish this contract system and let the mining work for the betterment of the people? जो एक 26% जो मायनींग प्रॉफिट येता तो ह्या वाठाराच्या लोकांक डेव्हलपमेंटाक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, पूण हें जायना कारण कित्याक आमचे जे लिडर्स आसात ते तांचे कडेन इंडेप्टेड आसात बिकॉज ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्ट्स एंड ऑल. सो जे बायपास जाता द सफरर्स आर द कॉमन पब्लीक ऑफ द फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. जे आता म्हटलें की दुधसागराचो जो प्रॉब्लेम जे टुरिजमा अंडर येता आनी खुबशे बेनिफिशरी आसा आमचे कुळे वाठारांतल्यान जावं मोल्या वाठारांतल्यान, ज्यो जीपी हायर केल्ल्यो. पयलीं कमी जीपी आसल्यो आनी आतां मायज लायल्यो, पूण तरी पूण भितर थंय खंय तरी राजकारणाचो भाग तयार जालो. कारण सगळे ट्युरिस्ट येवन थंय रिटर्न वचपाक लागले, पूण जीपीचे जी कॅपेसिटी आसली कमी केली. जीपी अवेलेबल आसा पूण थोड्योच वचपाच्यो. हें एक सजेशन तेणी तयार केलें. सेकंड पार्ट एक तो कितें उलयता पळय तें ताका खबर ना, तो कितें उलयता. जीपी वाडोवपाचें काम आसा पळय तें ह्या सरकारानच केलें. अरे बाबा हांव कंप्लीट करता बोर्डाचे Let him complete then कितें आसतें. let him complete. You respond. अरे हांव आसा, हांव विटनेस आहा. म्हाका सांग, आतां जीपी आमचे चलता त्या लोकांचे गरीब लोक रीण काडून जीपी घेतल्या, ती रस्त्या परिस्थिती सारकी आहा जशें ह्या बाबा आमचे सांगलें तशें. थंय आमी पर्रीकर बाबाक व्हेल्लो, आमदार आसता गणेश, त्या वेळाचेर थंय आमकां फुल्ली एन्शुरन्स केल्लें की हांगा पेवर्स घालया, कित्याक फॉरेस्टाक ते दामोर घालूंक मेळना. ते प्रोसिजर कित्याक जावना? ते जीपीच्या जीपी चलता म्हटल्यार अर्धान लॉसान आसा तें कम्प्लिकेशन करपाक जाय न्ही. आतांच आमचे संतोश बाबान सांगले त्या प्रमाणे वायल्ड लायफ हातूंत भितर एस्बेस्टस टार हें अलावड ना. तुमी आतां पेवर्स म्हणलें न्ही, तातूंत भितर परत कॉन्क्रीट आयलें, सिमेंट आयलें, म्हणून हॅबिटेट डिस्टर्ब जाता अशी खंयचीय वस्त वायल्ड लायफ हातूंत रिजर्व फॉरेस्टान करपाक मेळना. पूण थंय डागडुजी करून आयज हांव पळयता, हांव कालच दुधसागर वचून आयला, जाल्यार रस्तो आसा पळय तो वचपा सारको आसा. आनी ताका वायल्ड लायफ कित्याक म्हणलां, थंय वता आसतना तें फिलिंग्स आसपाक जाय मनशाक, ते पद्दतीची फिलिंग्स थंय मेळटा आनी लोक एन्जॉय करता ते. आयज आमी पळय सगळे हांगा आसा, हे हांगा जन्मल्ले आनी हांगा रावपी जे सगळे मनीस आहा. आनी 5 वर्सां पयलीं मतदारसंघ कितें आशिल्लो आनी 5 वर्सां आतां मतदारसंघ कितें आहा,
हो सगळ्यांक खबर आहा जे दाबाळ पंचायती एक 12-15 वर्सां रोड जायनाशिल्लो फॉरेस्टा लागून जेन्ना आमदार गणेश गांवकर ते निवडून येयले तेन्ना तेणें इनिशिएटीव घेवन हो रस्तो केलो. तेच भशेन दुसरो एक विशय तेणें म्हणलें की ती जी पंचायत जी आतां नवी बांदता ती पंचायत जेन्ना तो सरपंच आशिल्लो तेन्ना 3 रुपया स्क्वेअर मिटरान तेणें जागो घेतलेलो आनी आयज तो जेन्ना पंचायत न्ही ग्रावंड दाबाळचो ग्रावंड 3 रुपया स्क्वेअर मिटरान जागो घेतिल्लो आनी आयज ते जेन्ना आमदार जाले तेजी लिडरशिपी आज तो ग्रावंड कंप्लीट जाता. म्हणजे म्हाका एकूच सांगपाक जाय की सगळ्यांक खबर आहा जो डेव्हलपमेंट ह्या वाठारांत भरपूर जाल्लो आहा. आतां तुमी पळया की जे 25 वर्सां पयलीं कितें जालां आनी हे 5 वर्सां कितें जालां. हांव अशें म्हणलां की सगळें 100% जालां किंवा 100% शक्य आहा. 5 वर्सां जें कितें पळय शक्य आशिल्लें तें म्हाका दिसता जे आमदार गणेश गांवकरान केल्लें आहा आनी खुबशें प्लॅनिंग आसा, खुबशें जावपाचें बी आहा. दुसरो विशय जो सोहनान म्हणलो की कॉन्ट्रॅक्ट जे घेता खूब जाण हांगसर कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी पूण हांव एक सांगूंक सोदता तें क्लियर करूंक सोदता की जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट पळय म्हणटा न्ही ही प्रायवेट एजन्सी ओर परचेज करता आनी तेणी कोणा दिवप हें तेंचें डिसिजन आसता. तो सपोज एक एलिजिबल आहा की तो ताका धंदो कोणें घेवचो तितून आमदारान घेवचो तेणें घेवचो कोणें घेवचो फाल्यां हांवूय घेतलो तो जो कोण ताका दिसता ताका तो दितलो. तितून भितर पॉलिटिकल किंवा तितून सीएम किंवा आमदाराची इंटरफियरन्स कांय नासता. आतां जे मायनींग ट्रान्सपोर्ट करता ते स्वता करता ते कोणा दुसरी कंपनी कोणा दिना किंवा खंयच्या एजन्सीकय बी दिना. सो ताजो फायदो जावचो न्हू कोणाक इंडिविज्युअलाक. दॅट इज वॉट यू वॉन्ट टू हें जें कितें स्पेशली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोण हें करता तुजो आमदार. हें जें कितें आसा तो हें पेपराचेर प्रूव करपाक जायना पूण सावड्डेच्या मतदारसंघा लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आतां हो मतदारसंघाचो जेन्ना डिस्कशन चल्लां की हो खंय तरी गणेश गांवकार, विनय तेंडुलकर आनी दीपक पावसकर किंवा विलास देसाय म्हणून काबार जावपाक जायना. वी हॅव टू थिंक एज अ होल. अख्खे लोकांचे प्रश्न आसात, बायपास जाय अशे कितलेशे प्रश्न आसात. आतां डेव्हलपमेंट जाला म्हणटा, डेव्हलपमेंट असो आसता की थोडो डेव्हलपमेंट खरोच जाय आसता आनी जो नाका आसता. म्हाका जाल्यार दिसता की कांयशे डेव्हलपमेंट जे सावड्डे मतदारसंघात जाल्या ते गरजेचेच ना. जशें की व्हाळाक व्हडले बांदून काडले. हे डेव्हलपमेंट फक्त पयशे खावपाक लागून जाल्या काय कितें हाजेर प्रश्न करपाक जाय. हांव मुद्दम आतां आमचे सरपंच आसा हे आसा हांचे कडेन दोगां कडेन फिगर मागता. जवळ जवळ 2 कोटी आतां शाळेक मोडिल्ले आसा. बरी सामकी बऱ्यांतली बरी शाळा गुड्डेमळार म्हूण जाल्ली आसा. कितले भुरगे आसात ह्या शाळेंनी आज गरज आसा ती खंय तरी एज्युकेशन पॉलिसी गव्हर्मेंटान बरी दिवपाची. थंय भुरगे ना. हे आतां जर तर सो तूं म्हणटा हायफाय स्कूल्स बांदून ताचे पयलीं आसा डिमांड आसपाक जाय आनी सप्लाय आसपाक जाय. तसोच कायंड ऑफ पयलींची प्राथमीक शाळा आसा इट इज जस्ट 3 किलोमिटर्स अवे फ्रॉम दॅट. तातूंत जर तर 10-15 भुरगे आसात. वाय दुसरी एक व्हडली दुसरी शाळा कित्याक. आतां सरपंचान म्हटलें कितें बाबा ग्रावंडाक खातीर आमदारान केला पळय आमदाराची ड्युटी कित्याक तूं त्या खुर्चेर बसलो तुवें डेव्हलपमेंट आमी कितें सामकोच झिरो केलो तो कांयच केलो ना अशें म्हणनात. आतां फाटलो एग्जाम्पल घे हांव सरपंच सदांच एक ग्रावंडार डेली आसता. जो टुर्नामेंट जाता तातूंत आमी दोगां अवेलेबल आसता. हांवें सरपंचा कडेन फाटली 4 वर्सां जालीं सांगता सरपंच आमी तरी मुखार सरया गव्हर्मेंटा कडल्यान तुज्यान करपाक ना कित्याक एफिशियंट सरपंच म्हणून तो काम करता केन्ना ना अशें न्ही. खंयचें काम केलें करना अशें न्ही. तशेंच एफिशियंट आमकां लिडर जाय. जसो आतां तो सरपंच आसा तसो आमकां लिडर सोदता आमी. कित्याक हांव फाटले कितले तेंप तेजे कडेन प्रश्न मांडटा बाबा तो करना जाल्यार तूं आनी हांव मुखार बसून तेणी ना म्हणचें मुखार बसून करया पूण जालें ना. आज खंय तरी तेजी निविदा आयली नाल्यार खंय तरी जालें. पूण आयल्यो पेपर हांव आतां येदोळच्यान पेपरार कित्याक म्हणटा हे सगळें प्रॅक्टिकली जावपाक जाय. 5 वर्सां भितर खंय तरी कंप्लीट जावन आमकां मुखार वचपाक आमी तेच घेवन एक्झिक्यूट करनासतनाच बाबा फुडली करतले फाल्यां 100 वर्सांनी फूल गांव डेव्हलप जातलो हांव ना म्हणना. पूण तो आमकां खंय तरी लोकां बरोबर लोकांच्या बरोबर चलपाक जाय. ओके डेव्हलपमेंट विथ टायम एज स्पेस की 5 वर्साचें न्हू 50 वर्साचें डेव्हलपमेंट. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की सावड्डे पंचायती पंच म्हणून म्हाजो दुसरो वेळ आसा. पयलीं वेळार जेन्ना पंचायतीचें काम करताले तेन्ना सावड्डे मतदारसंघ म्हणटा अध्यक्षाक दुर्लक्षीत केल्लो बाकीच्या जे आमचे लिडर आसले. एक 5 लाखाचें सुद्दां काम जायनासलें. आयज जेन्ना गणेश गांवकार भारतीय जनता पक्ष जेन्ना सरकार येयलो तेन्ना आमची कोट्याची कामां जाल्ली कडेन आसा. सोहनान सांगला शाळे बद्दल कितले भुरगे आसा ते सांगचे. अरे ह्यो शाळो म्हणट्यो गळटाल्यो. प्रत्येक शाळा लागल्या की गांवांक शाळा आसल्या कारणान ते कमी भुरगे आसतले ना म्हणून आपण शाळा म्हणटा अक्षरशः गळटालो. आयज ह्या सरकारान गणेश गांवकारान बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली कडेन आसा. बरी शाळा केल्या. हे शाळी बरी दिवपाचें कारण इतलेंच आसा की ह्यो शाळा पळोवन ताजें म्हणणें एकूच न्ही ही इज नॉट डिनायींग इन्फ्रास्ट्रक्चर बट हॅव यू गॉट पीपल देर थंय भुरगे आसा त्या इज इट इक्विवेलंट काय तो ताजो विशय. आमी म्हणटले आमी स्विमींग पूल बांदतले. स्विमींग पुलान एक मनीस येतलो काय सगळ्या मतदारसंघाचे 1000 भुरगे येतले आनी ताजो आस्वाद उपभोग घेतले इज द क्वेश्चन. ना कशें आसा की नोबडी इज डिनायींग युअर डेव्हलपमेंट. भुरगे आसा ते सांगता थंय एक सायजेबल ते भुरगे आसा 87 सुमार टोटल बालवाडी आनी प्री प्रायमरी म्हणून 87 भुरगे आसा.
जवळ जवळ 87 भुरगे आसा, एक बरे सायजेबल भुरगे आसा. तो कितें 87 जें म्हणटा तें हांव सांगता नर्सरी जे आवय बापायक आतां ल्हान भुरगीं जड जाता कामाक बिमाक वचपाक जाय व्हरून खंय तरी बालवाडीन बसयता तशी व्हरून बसयता नर्सरी भुरगीं. आनी कित्याक भुरगीं कित्याक वतली हांव म्हणना डेव्हलपमेंट तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावना म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ऑलरेडी सांवड्ड्यान 3 इन्फ्रास्ट्रक्चर पूण भुरगीं वचना शाळेक. कारण जे शिक्षक आसात पळय ते तांचो तो कॅलिबर ना खंय तरी बरे शिक्षक पयलींचेच खंय तरी मास्तर आसा तांकां एक तर वॉलंटरी रिटायरमेंट दिवचो ना जाल्यार दुसऱ्या हातून शिफ्ट करून खंय तरी अपग्रेडेशन जावपाक जाय. प्रायव्हेट सेक्टर तुझ्या हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून फायदो ना. एक्झॅक्टली. बट तशें तुका क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन सुद्दां येवपाक जाय विच इज युअर रिसोर्स. एक्झॅक्टली. मायनींग प्रदुशणाचेर उलयता. सावर्डे तिस्क जे पळय तेंकून रस्त्याच्या सायडीक जीं दुकानां जावं घरां आसा पळय न्ही हाजेर कोणूच विचार करना. हें जें प्रदुशण आसा म्हाजें एक बारीकशें दुकान आसा तिस्कार हांव दीसभर दुल्ल खाता. हांव सरपंचाक सुद्दां हाडून दाखयलें आरमारीक भितर सुद्दां दुल्ल वता. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा हें जें कितें आसा जे कोण कश्ट करतात जे कोण ट्रक मालक आसा तांकां कितें तरी 4 पयशे मेळचे आनी जे हांगा जे कोण दूल खातात तांकांय कितें मेळचें. जे हे आमचे आमदार जावं जे BJPचे पदाधिकारी आसात ते जर जे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गेले जायत जाल्यार ह्या लोकांक रेट कशी मेळची ना. सो तुम्ही म्हणटा होलिस्टीक डेव्हलपमेंट. हांव सांगपाक सोदता तुमकां आतां लास्ट फायनल ऑफ एज्युकेशन क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन आतां कितलेशे इम्प्रुवमेंट जायत आमचे कित्याक आमच्या गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान आतां रिसेंटली सुद्दां पळय ज्यो इंग्लीश टिचरी घेतल्या त्यो प्रत्येक स्कुलांनी डेप्यूट केल्ले आसा. आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं ते मराठी टिचर आसले पूण आतां जे जनरेशन आसा तेंगे सगळे भुरगीं टिचर वेल ग्रॅज्युएट आसा मागीर कितें तरी तेंचे कडेन एडिशनल क्वॉलिफिकेशन आनी शिक्षण इतलें बरें म्हणणें की ताका टायम लागतलो ते चेंज ग्रॅज्युअल न्ही लोकांचो ग्रॅज्युअल शिफ्ट जावपाक चेंज लागता. ऑलरेडी चेंज जालें. हांव म्हाज्या भुरग्याक जर गव्हर्मेंट धाडटलो काय ना हो म्हाजो प्रश्न. इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटान करून दवरला नो डावट. न्हू इन्फ्रास्ट्रक्चर करचे पयलीं टिचर्स पावल्ले आसा आतां ऑलरेडी स्टार्ट जालें आनी भुरग्यांक आतां एट्रॅक्शन जालां शाळे बद्दल कित्याक समजा ते दोनूय जाण that is what I'm saying. ताका एक ऑफ एज्युकेशन थोडो time लागतलो to change. इवन लेवल ऑफ टिचर ऑल्सो इम्प्रूव. एज्युकेशनाचेर उलयता म्हूण सांगता आमच्या काल्यांक भरपूर त्रास कॉलेजी वचपा खातीर भुरग्यांक आनी सादारणशें आमच्या कालेच्यान 9 ते 10 किलोमिटर आमकां कॉलेज आसा. आतां थंय वचपा खातीर भुरग्यांची अडचण म्हणून ज्या टायमार हांव सरपंच आशिल्लो त्या वेळाचेर धेंपक रिक्वेस्ट करून हांवें एक बस घेतली पंचायती मार्फत आनी ते आमी चलयताले. पयलीं पण चलताली पंचायत बरी चलताली. आतां हालीं मायनींग बंद जालां सगळें रेवन्यू बंद जालें. लास्ट आमी 2 वर्सां खूब त्रास सोंसले. त्या वेळाचेर ग्रामसभा जाल्यो आमी पंचायत मंडळान थारायलें आनी ह्या आमच्या पंचायत मंडळान आनी लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं बाबा तूं चालू कर पयशे खंयच्यान तरी आमदारा कडेन आमी घेवन दिता. मागीर आमदाराक हाडलो आमदाराक सांगलें 2 वर्सां हांवें बस चलयली 2 वर्सां आनी ह्या वर्सा बंद आसा आनी ते पयशे गेले आनी आतां ती बसय बंद आसा. अशें तरेचो हांगा कठीण जाता. एक मिनट हांव बशीच्या संदर्भान उलयतां मातशें सरपंच मातशें प्लीज बशीच्या संदर्भान उलयतां हांव. ही ज्यो उपरांत आमचे थंय पीक आयर्न प्लांट आसा आनी हो तेन्ना हांव पंच नाशिल्लो आतां पंच आसा आनी हो प्लांट आसा तो आतां एट पर्सेंट म्हाज्या वार्डान आसा म्हणजे म्हाज्या वार्डान आसतलो. आनी आमकां थंय कांय गोश्टी लागून आमच्या भुरग्यांक न्ही इस्कॉल आमची भुरगीं आसा ती हांगा वयतालीं खंय सांग्यार वयतालीं इस्कॉलान आनी पावसाच्या दिसान बी थंय भुरग्यांक न्ही वचपाक त्रास जातल्यान प्रत्यक्षान आमी पणजी वचोन हे बशीचो सगळें कितें आसलें तें आमी सॉल्व केल्लें आनी पात्रांवान बस ही आमचे खातीर दिल्ली. म्हळ्यार ओन लेवन आमी धनगर कम्युनिटीचे लोक आसलेले आनी धनगर कम्युनिटीच्या भुरग्यांक थंयसर म्हणजे आमी लोकल आसलेले तांकां ती बस दिल्ली. आनीक हे जेन्ना हे पंचायतीचे जेन्ना लिडर आसलेले त्या पंचायती लिडरान हे क्रेडीट आमकां वता म्हणून तेंच्यांनी हे बरें अगेन क्वेश्चन इज क्रेडीट कोणे घेवचें. आय जस्ट ना जस्ट फिनिश इट फास्ट कित्याक तुमचे मुद्दे क्रेडिटानूच उरतले तुमी मुद्दे तुमचे मांडचे ना तुमी. बस कंपनीची खंयचेच आयज आमचे चौगुलो दिता टिमलो दिता पूण खंयचेच कंपनीन पंचायती अंडर बस चलोवपाक दिवना जे तेच चलयता स्वता आनी आज ती बस जेन्ना कंपनी बंद जाली तेन्ना ती बसय बंद जाली. हेजे हिशोब तुम्ही जेन्ना पंचायती काम करता पंच म्हणून काम करता आमी पंच म्हणून काम करता मिटींग जाल्या रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा A to Z जाला ती बंडल उलोवंक शकना जे दिलें ना फायनल फास्ट आमी आतां हांगा सगळें ओवरऑल जें डिस्कशन आसा तें इंडिविज्युअल आनी वार्ड वायज तें करप बरोबर न्ही. एक्चुअली वी हॅव टू थिंक अ विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी इतलेंच चिंतपा जाय की बाबा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार विजनरी कशी आसची आनी हो आमदार बाबा मुखार विजन करूंक शकता वो ना. आतां म्हाका तरी दिसता की ज्यो आतां प्रायोरिटी ज्यो आसा त्यो आमदाराल्यो थोडी प्रायोरिटी खूब रॉंग आसात. आतां सोहन बाबान सांगलां की एक न्हंय उसपवपाची न्हंय उसपवप आनी रेल्वे ओवरब्रीज खूब डिफरंट आहा. रेल्वे स्टेशन रिनोवेशन आनी एक सादो नाला उसपवप खूब डिफरंट आहा. सो ज्यो प्रायोरिटी ज्यो आसा त्यो आमदाराल्यो खूब रॉंग आसात.
सो म्हणून हांव म्हणटा की बाबा आमकां ह्या मतदारसंघाक एक विजनरी मनीस जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल कलीग बाब संजय खरोखर तेजी तोखणाय करपाची हेजे सरपंच येनात्यान असले विजनरी मनीस जाय, कारण एक बरे चरित्र्याचे मनीस जाय. आमदाराली कितें जाता हांगा सगळी डिविजन वचत थंय डिविजन, एक पंचायतीक डिविजन, मागीर फॅमिली भितर डिविजन, तें डिविजन तें बरोबर न्ही. हेजे करता टोटल मतदारसंघाचो विकास कमी जाता. सो त्या खातीर आमकां म्हणजे आमी सगळ्यांनी एक विचार करपाक जाय की जो आमचो मतदारसंघ आसा तो युनायटेड रावन एक बरे मनशाक आमी निवडून हाडपाक. न्हंय उसपाक घेवपाक जाय. कित्याक कारण आमचे व्हडले गांव सदांच बुडटालो. आमी फर्स्ट टायम पळय आमी जेन्ना ह्या इलेक्शनाक पंचायत इलेक्शन निवडून येयले पळय न्हू, ते सगळो बुडलेलो गांव, घरां बुडलीं. आमी मामदारा काडून सगळें सांगलें आनी तेन्ना तेणी प्लॅनिंग केलें तो आमी डिसिल्टिंग करपाचें. डिसिल्टिंग इतलें इम्पॉर्टंट जालां आमच्या घरान. आमच्या एक वार्डाचेर प्रत्येक वर्सान बुडटाले प्लस रस्तो व्हांवून वयतालो. पूण हे 2-3 वर्सां पळयता तें सगळें बंद जालां. कशें आसता की आमदार आनी लोकल पंच शूड वर्क हँड इन हँड. कशें आसा आमी जी कामां आमदारा कडेन धाडटा ती ते आमदार कॅच करता आनी ती तेजे नंतर मुखार जो सोबस्कर कितें आसा तो आमदारा अंडर जाता. आतां खंयचो जो स्थानीक पंच आसा तेणी जी सपोज आमदारा कडेन काम दिता ती कामां मुखार वता आनी ती फॉलोअप केल्या शिवाय कांय जायना. आनी जेन्ना सपोज एक सकले पंचायती सकल्यानूच सपोज कामां वयर येना जाल्यार तितून आमदार प्रत्येक मतदारसंघात 57 वॉर्ड आसा. प्रत्येक वॉर्डान बारीक बारीक कामां आमदार स्वता जावन करूं शकना. पंच म्हणून तेंची ड्युटी आसता. दुसरो जो प्रस्न उलयलो जो पोल्युशनाचो जो प्रस्न आहा तो एक गंभीर प्रस्न आशिल्लो. आनी म्हाका याद आसा की आमचे जे माजी पंच आहा दत्त भाऊ किंवा अशे खुबशे वेळा अशे तेणें हो विशय काडलेलो आनी तेजे नंतर आमी एक डायरेक्टर आनी तेजे नंतर जे डेप्युटी कलेक्टर मामदार हाडून एक ते पोल्युशन कशें रिड्यूस करचें हेजी एक मिटींग घेतली आनी तेजे नंतर हांव कंप्लीट उपाय जाला अशें म्हणना पूण काही प्रमाणात आतां सेजान आतां एक व्हील वॉश घातलेलें आसा, एक वॅक्यूम क्लिनर एक मशीन हाडलेलें आसा. काही प्रमाणात तुम्ही म्हणटा की जाता पूण थोडे जातले. हांव अशें म्हणना की जें कितें जालां तें 100% जालां. हय ते खुबशे विशय आसा. सगळ्याक पयलीं सगळें झगडलें पूण हांवें तुज्या प्रोग्रामाचो भान दवरला. हांव इतलेंच सांगूं शकता की वी वॉन्ट अ लिडर हू नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. आमकां अशें जाय की सावर्डे मतदारसंघाक एक सांगपाक जाय की बाबा एक मॅनिफेस्टो दिला जाल्यार तो 5 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो काय तुका 10 वर्सां जाय, 15 वर्सां जाय, वाडयनाका. खरेच प्रॉब्लेम आसात, हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसात, पोल्युशनाचे प्रॉब्लेम आसात, हे सॉल्व जाले ना आनी हे सॉल्व जावपाक जाय. आनी लोकांक सावर्डेचे मतदारसंघाच्या लोकांक आतां खूश जावपाचो टायम आयला. सावर्ड्या मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जाला जावंक ना, जाला जाल्यार ते पेपराचेर जाला काय रियलिस्टीक जाला. म्हाका दिसता हांगासरले मानेस्तान वचून तो दाखोवचो किंवा पळोवचो असो विशय ना. तो म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट हो लोकां खातीर आसता. हांगा बसलेल्या म्हाज्या खातीर की हांगा बसलेल्या लोकां खातीर न्हय, तो सगळ्यां खातीर. विशय बरे आयले बट खंय तरी म्हाका दिसता पॉलिटिकल वील, कॉर्डिनेशन आनी मोर इम्पॉर्टंटली अ विजन इज वॉट इज रिक्वायर्ड. खूब जाणांनी म्हटलें की आमची फाटलीं कितकींशीं वर्सां इट वॉज निग्लेक्टेड, तें जालें ना. आतां खंय तरी जाता जाल्यार ते टायमा बरोबर जाता काय ते वी आर लुजींग ऑन टायम इज अ क्वेश्चन टू बी आन्सर्ड. प्रश्न हांगासर बसून आमी डिस्कस करप ना, हे तुमी डिसायड करप. तुमकां नेतो कसो आसपाक जाय, हांव म्हणिना की हो आसपाक जाय किंवा तो आसपाक जाय, हें तुमचें डिसिजन. हांगा आमी विशय वेगवेगळे मांडले. एट डेव्हलपमेंट एट पेस ऑफ टायम जाला काय ना हो तुमी डिसायड करपाचो. वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास. करूंक लावया आमच्या भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आनी फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा. तुम्ही पळयताले अमया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. पळयत रावात प्रुडंट.